जाणाऱ्याने सांगचे प्रकार मातेवाचे सुवार्थेंत जेजू नवे नियमशास्त्र दिल्लो नवो मैजे म्हणून दिसून येता. तितलेंच न्हय, ताचे ते नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर शेवटाक व संपूर्णतायेक पावलां म्हणचे मातेवाचे सुवार्थेच्या देवशास्त्राचे तिर्ल. हे दिशेन आयची सुवार्ता जेजूच्या तोंडांतल्यान हिंच उतरां आमकां आयकूंक दिता. सुवार्थेंत जेजू नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला म्हणटा. आनी म्हूण धरून हे नियमशास्त्र संपूर्णतायेक पावच्या विशीं जेजू केरीत तरान उलयता. नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो प्रमुख उपदेश वा सार खंयचो म्हणून आमी जाणाव. सुवार्ते प्रमाणे तो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचो. नियमशास्त्राच्या एका ल्हान उतराक वा थिब्याक वा ग्रीक भाशेन सांगचें तर एका आयोटाक सयत जेजून महत्व दिलां. ल्हान ल्हान गजालींक सयत महत्व दिवचें मोग करतल्यांचें लक्षण. हेरांक गायी करूंक सोबच्यो ल्हान ल्हान गजाली जाणा आसून तांकां गुमान दिवचें आनी हेरांक बुजावन आनी संतोश दिवपाच्यो ल्हान ल्हान गजाली जाणा आसचें आनी ह्यो गजाली उगडासांत आसचें आनी ह्यो ल्हान ल्हान गजाली सयत विसर नासता आसचें मोगाच्या मनशांचें विधान. अशें पळयल्यार मोगाची ल्हान ल्हान विधानां आनी मोगाची ल्हान ल्हान कृत्यांच वर्तवतात नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचें उतर. देखूनच जेजून हाडलेल्या सर्गीच्या राजांत ह्या ल्हान मोगाच्या कृत्यांक गुमान दिवचें, मोगरुता करचो आनी मोग करूंक शिकोवचें वर्तेपणाचें लक्षण.